गोंयांत 13 एप्रिला सावन घराघरांनी कोविड-19 सर्वे सुरू जातलो। शिक्षक, अंगणवाडी कर्मचारी आनी BLO मेळून 7,000 स्टाफ मोबायलाचेर कोविड डाटा एकठांय करतलो। GMC, आझिल, फोंडें ID हॉस्पिटलांत रॅपीड टेस्टिंग किटां वरवीं चांचण्यो सुरू जाल्यात। ह्या चांचण्यांचो निकाल वरां भितर येता। कोविड दुयेंतीं खातीर वावुरपी वैजकी, नितळसाण आनी सॅक्युरिटी स्टाफाक 20% बेजिकांत पगार वाड। मुख्यमंत्री सांजे प्रुडंटा कडेन उलयलो। आमी दिली ऑलरेडी जाल्यार सगळ्या मिनिस्टरांनी ऑलरेडी आपली सॅलरी जी आसा पळय न्ही ही हेका दिल्ली आसा, सीएम रिलीफ फंडाक दिल्ली आसा। ना इट इज नॉट अ कंपोनंट। हांव तुका परत सांगता, तांच्यांनी म्हटलं फक्त आपले कितें डिडक्शन जातालें पळय न्हू तें फक्त काडून उरलेले सगळे पयशे म्हणजे वीथ अलाउन्स बीन सगळे सॅलरी कंपोनंट बारीक आसता। परत सांगता त्या खातीर तेंच्यांनी सगळ्यांनी सांगलां की आपले डिडक्शन कितें आसता पळय न्ही, कितें 10,000 काय कितें तरी लोनाचो डिडक्शन आसता तो काडून पूर्ण सॅलरी वीथ अलाउन्स। सर, तुमकां दिसता की 14 तारखेनंतर फ्लायट, रेल्वेज आनी बॉर्डर ओपन जावची की जावचे ना कितें डिसायड केला? आमच्या कडेन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान दिसा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करता आसतना सजेशन्स मागल्या। प्रत्येक स्टेटीन आपली सजेशन्स दिवची म्हटलां एज पर द कंडिशन ऑफ द स्टेट। त्या स्टेटीन कितें कंडिशन आसा ती पळोवन सजेशन्स मागल्या। आमी आमची सजेशन्स 11 किंवा 12 तारखेपर्यंत सगळी सजेशन्स दितले। परत एकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माननीय मोदीजींच्या बरोबर आसा, त्या खातीर आमी 13 तारखेच्या निर्णयाचेर तेंच्या कितें आसतलें हें पळोवन स्टेट म्हणून कितें निर्णय घेवपाचे, काही जर निर्णय घेवपाचे जाल्यार ते घेतले। गोंयांत जर सद्या परिस्थिती बरी आपण महाराष्ट्र आनी कर्नाटका नेबरिंग स्टेट्स आमचे पयले तुमकां दिसता बॉर्डर्स ओपन जाता? हांवें परत त्या खातीर सांगलें की हो वैयक्तीक हांव निर्णय घेवंक शकना। इट इज एन आफ्टर ऑल कॅबिनेट, सगळ्या मंत्र्यांक तांकां विश्वासान घेवन हो घेवपाचो निर्णय आसा। ताच्या खातीर ह्या निर्णयाचेर आनी तोय बी परत सेंट्रल कन्सल्टेशनाच्या बरोबर शेवटी सेंट्रल गव्हर्मेंट गायडलायन जी आसा ही सगळ्या स्टेटींक दीत आसता। शेवटी इन कन्सल्टेशन वीथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट हो निर्णय जो आहा हो 13 तारखे दिसा पर्यंत डिक्लेअर केलो वयतलो। इन्शुरन्स जो आसा इट इज नॉट ओन्ली फॉर द डॉक्टर्स आनी नर्सीस, तर आमी इन्शुरन्स कवरेज जी 50 लाखाची आसा ती स्विपींग स्टाफा पासून सॅक्युरिटी पर्यंत जे कोविड हॉस्पिटला खातीर किंवा आयसोलेशन वार्डा खातीर काम करता रिलेटेड टू द कोविड-19 हाजो पूर्ण सगळ्यांचो इन्शुरन्स कवरेज म्हणजे आमी आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगला की कोण ह्या सॅक्टरान जे सगळे काम करता त्या सगळ्या जाणांचो इन्शुरन्स कवरेज हो 50 लाख रुपया पर्यंत वतलो। आयज जो आमी आनी एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला की रिलेटेड टू हाका जे सगळे जाण काम करता तांकां 20% एक्स्ट्रा सॅलरी पर्टिक्युलरली फॉर हे कोविड-19 कितले दीस चलता तितके दीस तांकां तांच्या बेजिकाच्या 20% एक्स्ट्रा सॅलरी जी आसा पळय न्हू सगळे डॉक्टर्स, स्टाफ, इवन दो स्विपर्स हांकां सुद्दां 20% एक्स्ट्रा सॅलरी तांच्या बेजिकाची ही दिली वयतली। हो आमी आज गोंय सरकारचो निर्णय आसा। तुका जेन्ना हांवें 20% रायज इन सॅलरी म्हटल्यार पळय न्हू रे, 20% रायज इन सॅलरी ही जो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर काम करता कोविड रिलेटेड हेच्या खातीर जो स्विपर जो एखाद्या एजन्सीच्या थ्रू अपॉयंट केला जाल्यार त्या एजन्सीक सुद्दां आमी सांगतले की ताका 20% रायज सॅलरी दी। मागीर हितूर इन्शुरन्स जो आसा तो त्या एजन्सीच्या थ्रू काम करपी त्या वर्कराचोय आयलो। एखादो आमचो ह्युमन रिसोर्साचो सॅक्युरिटी थंय आसा तेज्याय खातीर आमी इन्शुरन्स कवर केला, ताज्याय खातीर 20% सॅलरी रायज केल्या। आमी स्विपरा खातीरय केल्या। एम्ब्युलन्सीचेर आशिल्लो ड्रायव्हर जो कोविड रिलेटेड टिमीन येता त्या खातीर हांवें हेल्थ डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलां तुमी स्टाफ आयडेंटिफाय करात, तांची नांवां दियात की हे जे स्टाफ आसा दे आर वर्किंग फॉर द कोविड। तांच्यांनी आयडेंटिफाय मागीर तो खंयसरूय कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक आसूं न्ही किंवा तो डायरेक्ट गव्हर्मेंटान आसूं न्ही वीच इज कवर त्या ती नांवां जी आसा ही करूनच आमी तांचो इन्शुरन्स हेका धाडले वयतली। आनी फॉर द सॅलरी ऑल्सो परत सांगता सॅलरी सुद्दां सरकारच्या स्टाफाक न्ही, जो स्विपर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसच्या एजन्सीचेर कामां करता जाल्यार ताका सुद्दां आमी ताका एडिशनल 20% त्या पर्टिक्युलर लोकांच्या खात्याची आमी एडिशनल पेमेंट करता। रिगार्डिंग द सॅलरी पार्ट जो आहा पळय न्ही हो डायरेक्ट फ्रंट लायनीचेर काम करपी हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्या स्टाफाक। बट सॅलरी पार्ट जो आसा पळय आपलो इन्शुरन्स जो आसा पळय न्ही हो इन्शुरन्स जो आसा पळय न्ही हो क्वॉरंटायन करपा खातीर जे आमी थंयसर दवरलेले आसा म्हणजे आमी इवन जो आतां GPS ऑफिसर घातला ताका सुद्दां आयलो इन्शुरन्स हो सगळ्यांक आयलो। हय, जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय कोणूच गोंयात येऊंक शकना म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केला। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, खासदार, मंत्री वर्सभर 30% कमी पगार घेतले।
तांचे 30% पैसे कोविड फंडा खातीर वापरतले. 1 एप्रिला सावन अंमलबजावणी म्हूण केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर मिडिया कडेन उलयलो. वेगवेगळ्या राज्यांचे राज्यपालय स्वेच्छेन 30% पगार कोविड फंडाक दितले म्हूण ताणें सांगलां. देशांत लोकांक पावतलें इतलें कड्डण आसा म्हूण गृह मंत्रालयान स्पश्ट केलां. देशांत कोरोना दुयेंतीचो आंकडो 4,000 वयर पावला. कोरोना 3ऱ्या पावड्यार पावंक जायना म्हूण यत्न चल्ला म्हूण आरोग्य मंत्रालयान सांगलां. कोरोना व्हायरसार लढपा खातीर केंद्र सरकारान म्हत्वाचो निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि सगळे खासदार मंत्री वर्सभर 30% पगार कोरोना व्हायरसार लढपा खातीर दितले. राज्यपालय स्वेच्छेन 30% पगार दितले. गोंयच्या राज्यपालान निर्णय जातकीच सोमतेच 30% पगार कोरोना व्हायरसार लढपा खातीर दिवपा खातीरचे पत्र दिले. प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद भी 1 साल के लिए 30% वेतन कम लेंगे. वैसे ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये सभी भी 30% स्वेच्छा से, वहाँ कानून का मुद्दा नहीं है क्योंकि उनके सैलरीज के आने अलग अलग कानून है, उसको ऑर्डिनेंस करना ठीक नहीं होता, तो इसलिए उनकी ही स्वेच्छा से, उनके रिक्वेस्ट पर ये किया जा रहा है. मुझे लगता है लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस उत्तरदायित्व की भावना को बहुत अच्छा बल देने वाला ये निर्णय है. और ये पैसा जनरल पूल में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसमें जाएगा. तो ये भी बताना चाहता हूं. दूसरा एक निर्णय हुआ, आपको मालूम है अनेक सांसदों ने अपने सांसद निधि से कोविड के उपायों के लिए जितना भी काम चल रहा है उसके लिए 1-1 करोड़ रुपए देने की पहल की थी. लेकिन बाद में अनेक सांसदों का ये कहना था कि ये पूरी अगर व्यवस्था करनी है तो इसलिए एमपी लैड को अब 2 साल के लिए स्थगित किया जाएगा, यानी 2021 और 21-22. और हर सांसद के जो 2 वर्ष के सांसद निधि है वो 10-10 करोड़ रुपए वो भी देश के कंसोलिडेटेड फंड में जमा होंगे. कडधान्याचा जाय तितलो साठो आसा. 1.3 लाख मेट्रिक टन वीट और 8 स्टेट्स में 1.32 लाख मेट्रिक टन राइस अलॉट किया गया है. साथ ही 4 अप्रैल को सेंट्रल पूल में फूड कॉरपोरेशन के पास अभी 55.47 लाख मिलियन मेट्रिक टन अनाज अभी भी है. राज्यों को पहले से ही नेशनल हेल्थ मिशन और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत फंड्स को यूज करने की एडवाइस दी गई थी, जिसके द्वारा वह कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड चाहे वो सर्वेलेंस हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स का क्रिएशन हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, पेशेंट्स ट्रीटमेंट और कोई भी कोविड संबंधित एक्टिविटी उस फंड्स के द्वारा वह ले सकते हैं. इसके तहत ऑलरेडी 1,100 करोड़ राज्यों को एनएचएम के द्वारा रिलीज किया जा चुका था और आज 3,000 करोड़ एडिशनली अमाउंट भी रिलीज की गई है. साथ ही जितने भी हम लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे कि नए वेंटिलेटर खरीदना, N95 मास्क खरीदना, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो हम सेंट्रल पूल में खरीद रहे हैं वह भी हमारे फंड्स के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स के थ्रू राज्यों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं. ऑक्सिजन सिलिंडरांचेरूय लक्ष आसा. तबलिगी जमातीच्या लोकांक क्वारंटाइन करप चालू आसा. सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है और भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसको निरंतर मॉनिटर कर रही है. जैसा आप सबको पता है, मेडिकल ऑक्सीजन कोविड-19 के मद्देनज़र एक बहुत ही क्रिटिकल आइटम है. इसका पर्याप्त मात्रा में पूरे देश में आपूर्ति बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है. ये नेशनल और WHO दोनों की लिस्ट में एसेंशियल आइटम घोषित है. इसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और पूरा सप्लाई चेन लॉकडाउन मेजर्स से एग्जेम्प्ट है. इस चीज़ को रीइटरेट करने के लिए आज होम सेक्रेटरी ने फिर से राज्य सरकारों को पत्र लिखते हुए
मेडिकल ऑक्सीजन का महत्व बताया है और इसका पूरा सप्लाई चेन सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी उनको दिशा निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि इसकी सप्लाई चेन को इंश्योर करते वक्त वो सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस का ध्यान रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो दिशा निर्देश हैं ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और फील्ड एजेंसीज़ की नोटिस में लाएं और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली इंश्योर करें। In addition to what my colleague has said, मैं तबलीग जमात वर्कर्स के बारे में भी आपको अपडेट करना चाहूँगी कि सभी राज्य सरकारों के साथ गृह मंत्रालय ने एक मेगा अभियान द्वारा लगभग 25,500 से ज़्यादा लोकल टीजे कार्यकर्ता और उनके संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनका क्वारंटाइन किया है। फोणेच्या पोलिसांनी उसगांवां बेकायदेशीर स्लॉटर हावजाचेर धाड घालून 2 जाणांक धरले। 500 किला परस मायज म्हशींचें मांस जप्त केलां। 2 म्हशीक मारल्यात। फोणेच्या पोलिसांनी फुडलो तपास सुरू केला। इतले मजगतीं कर्नाटक आनी केरळांतले अधिकाऱ्यांनी निरोगी आनी सुरक्षीत म्हूण प्रमाणीत केल्ल्या तांतयांचो इम्पोर्ट करूंक जिल्लोधिकाऱ्यान बावटो दाखयलो। चिकन सप्लायर चिकन आयात उक्ती करची म्हूण मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। काल हांगासर एक कालची राती हांगा एक खाजा म्हणून रावता हो, त्या खाज्यान कितें केलां हांगा 2 म्हशी ज्यो आहा म्हणजे आतां रिपोर्ट पुलिसाच्या रिपोर्टा प्रमाण म्हशी हेंचो जो कत्तलखानो म्हणजे उगड कत्तलखानो असो हांगा ओपन केल्लो आहा आनी आमचे मीट कॉम्प्लेक्स ताका तेकोनूच आहा, जेणे करून आयज सगळ्या वार्ता अशी जाली की मीट कॉम्प्लेक्सान कत्तलखानो केलो, हे कत्तल चालू केला म्हणून। पूण स्लॉटर जे आहा आमचे बंद आहा बरोचसो, म्हणजे 1 वर्साच्या पयलीं सुद्दां आमचे स्लॉटर मीट कॉम्प्लेक्सान अजिबात बंद आसा। त्या लागून आयज स्लॉटर येना फुडें आमी हांगा पळयल्यार 2 म्हशी मारलेल्यो आहा आनी हितूर आमचो इनवॉल्वमेंट कांयच ना, गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो इनवॉल्वमेंट कांयच ना। हो फक्त तिणी आपले कोण खाजा म्हणून आहा तिणी दिला। एकूच हांगा घर अशें आहा की कोमुलदादीन उसगांव कोमुलदादीन ताका हांगा घर बांदूंक दिलां। ते कोमुलदादीनसून हांगा तो असले जे उगड जे असले प्रकार आहा, असले निंदनी जे प्रकार आहा ते करूं लागला की हेज्या लागून ताका सक्त सामकी जी कडक शिक्षा जावची, कारण जेणे करून उसगांव आमच्या उसगांवान अशें जावचें न्हू आनी हो जो खाजा आहा ह्या प्रकारे हांगा प्रकार करूं लागला। त्या लागून हांव सीएमा कडेन सुद्दां हांवें निरोप धाडला की अशें हें जालां म्हणून। पूण त्या लागून आनेकदां सांगता की मीट कॉम्प्लेक्साचो कांयच इनवॉल्वमेंट ना, मीट कॉम्प्लेक्साच्या कंपाउंडा भायर हें घर आहा। सो कितें दिसता पयले जाल्यार तुमकां हालींच तेणी स्टार्ट केलें काय खूब तेंप जालो? अशें दिसता की आतां तें पळयल्या उपरांत बरेचसो काळ जालो की हें चालू आसा म्हणून। कित्याक तें आतां हांवें पळयलें, आमकां अशें तेकोन पूण हांगा केन्ना येवपाचोय वाट येना, हें जर बरें भितूर आसल्या कारणान आतां पळयल्या उपरांत कळटा की हें बरेचशे काळ जालो हें चालू आहा म्हणून। केन्नाच्यान चालू आहा तें कळना, पूण कळटा की बरेचसो टायम जालो हेका म्हणून। हेका कोण तरी इनवॉल्वमेंटाक आनी तरी कोण तरी आसतलें न्हू, कारण हो इतलें हांगा डेअरिंग करूंक शकना। सो लोकांक कितें अपील आहा तुमची? जावं हें आतां मांस ऑलरेडी विकतालो तो कसले म्हशीचे म्हणून विकतालो, सो लोकांक कसले म्हणून कळटालें खबर ना म्हाका। ते लोकांनी आतां कसलें ते आतां लोकांक इतलें अपील आहा की अशें जे स्लॉटर भायल्या भायर जे स्लॉटर करता आनी अशें जे विकता हेंचे कडल्यान जेणे करून कोणी घेवचें न्हू, कारण तेजी चवकशी करची। कारण हायजेनीक मांस जें आहा हें अशें नासता, हें जें लोकल म्हणजे आतां कोणाचें तें कळना आनी कसलें तें कळना, वळखोंक कळना, पूण असलें मांस जे लोक घेता आनी हो काळो बाजार करता हेंचेरूय कारवाई जायची आनी जे कोण जे ट्रेड करता मदीं तेंचेरूय हेजेर एक्शन घेवची अशें हांव सगळ्या कडेन मागता। 6 एप्रील बीजेपीचो 40वो स्थापणूक दीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या दिसा निमतान कार्यकर्त्यांक आग्रहाचो उलो मारला। गरिबांक रेशन घेवंक मजत, मास्क वाटप, कोविड हिरोंचे उपकार मानप, आरोग्य सेतू ॲप डावनलोड करचें आनी PM केअर फंडांत योगदान करचें म्हूण प्रधानमंत्र्याचो उलो। मुरगांव बीजेपी मंडळान सोशल डिस्टन्सिंग राखून 40वो स्थापणूक दीस मनयलो। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, इसे एक तरह से आप मेरे 5 आग्रह मान सकते हैं। पंच आग्रह, इसमें पहला आग्रह है गरीबों को राशन के लिए अविरत सेवा अभियान। ऐसा नहीं कुछ दिन करेंगे, अविरत सेवा अभियान।
जब से ये संकट शुरू हुआ है तब से भाजपा के लाखों कार्यकर्ता दिन रात गरीबों की मदद करने, उन्हें राशन पहुंचाने के कार्य में जुटे हैं। आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है। मेरा दूसरा आग्रह है कि अपने साथ ही आप 5 अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनका वितरण कर सकते हैं। मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर्भ में कि धन्यवाद अभियान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि 5 अलग अलग वर्ग हैं और हर घर से इन 5 लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्र लेना चाहिए। भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है। हमने इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौथा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो ऑटोमेटिकली वेब से उनको बताया जाएगा कि अब आपको किस बीमारी की क्या स्थिति है, आपको आगे की क्या सेवाओं की जरूरत है, आपको किसकी मदद लेनी चाहिए, आपको किन किन लोगों से बच के रहना चाहिए। उनको पता चलेगा कि भाई आपके पास ये सज्जन कल आके गए थे, वो संकट वाले हैं। मेरा 5वां आग्रह है कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को खुद भी सहयोग करना है और बीजेपी के 40 साल निमित्त और 40 लोगों से भी पीएम केअर में फंड सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है। देश कोरोनाकडे झगडपाक बिझी। गोंयान 144 कलम लागू असताना मुरगांवां बीजेपी मंडळान सोशल डिस्टन्सिंगान 40वो स्थापना दीस मनयलो। तांणी सड्यार बीजेपी कार्यालयान दीनदयाळ उपाध्याय आनी श्यामा प्रसाद मुखर्जीक फुलां घालून आर्गां ओंपली। एप्रिल 6 हो भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दिवस हा, तो आमी साजरो करपाक, कित्याक 2 व्यक्ती, तांकां व्यक्ती म्हणच्या पेक्षा व्यक्तिमत्व आहा ते दीनदयाळ उपाध्याय आनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांणी ह्या पार्टीची स्थापना केली आनी आज तेंच्यांनी हे ल्हानशे लायलेले रोपटे ते व्हडलो वृक्षवृक्ष जाल्लो आहा की सगळे कडेन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जाल्ले आनी ह्या देशाक एक बरें नेतृत्व लाभला त्या पार्टी खातीर आनी ह्या नेतृत्वाच्या खाली सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते कार्य करून हे भारताक फुडें व्हरपा खातीर प्रयत्न करत आहात। भारतीय जनता पार्टीची संघटना तयार जाल्या 40 वर्सां जाता, 40व्या वर्सा आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक शुभेच्छा दिता। आतां आमचे सगळ्यांची धुरा घेवन फुडें वचपी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कालचे जे दिवे पेटोवपाचें एक आव्हान केल्लें पंतप्रधान, ते बऱ्यापैकी जालें। ताच्या नंतर तेंचें एक खंय तरी उलोवन दाखयलां की कार्यकर्त्यांनी सबंद देशांत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यांनी कोविड-19 लागून जे सपोर्ट लोकांक करूंक जाय तो करपाक केला। सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। लॉकडावनातूय लोकांच्यो गाडयो घेवन बिनधास्त भोंवड्यो, तेय बी हेल्मेट घालिनासतना पुलिसांनी असल्यांचेर कारवाय सुरू केल्या। येरादारीचे नेम मोडटना दिसलो काय ताका फायन। लॉकडावनाक लागून दुकानां वयली गर्दी नियंत्रणांत हाडपाक लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळचें म्हणून लक्ष दिवंक पुलीस बिजी आशिल्ले। आतां दुकानां सोशल डिस्टन्सिंग पाळूंक लागलीं। आतां रस्त्यार भोंवड्यो मारतल्यांचेर पुलिसांचें मूळ पुलिसिंग सुरू। लॉकडावनातूय लोक गाडयो घेवन भायर सरतात। कांय जाण तर येरादारीचे नेम खुट्याक लावन गाडयो चलयतात। अशा लोकांचेर पुलीस कारवाय करूंक लागल्यात। दाबोळे एअरपोर्ट ते मांगूर रस्त्यार एक जीप लायटीच्या खांब्याक धपको दिवन परतली। लॉकडावनात गरज नसताना लोक गाडयो घेवन भोंवतात, तांचेर कारवाय करची म्हूण लोक मागतात। पयलीं बी एक असोच एक्सिडेंट जाला आनी गाडी 2 गाडी फुडें वचून मोकले, जिवीत आनी काय जावं ना। आनी आयज 15 दिसान परते जाला। म्हाका एक काय कळ समजना, हांगा लॉकडावन आसा आनी ह्या गाडयो आतां रस्त्यार कशे पावतात ते पयलीं सोदून काडपाक जाय। लॉकडावन आसतना इतले स्पिडीन गाडी तुमी चलयतात आनी कशें सगळ्यांक परमिशन दिलें, हेजेर ती एन्क्वायरी जावपाक जाय।
आतां कोणाची जिवीत हानी जावना बरें आसा, नाजाल्यार हेज्या फुडें अशें कितें जाल्यार डिफिकल्ट हांगा चलपाक सुद्दां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गरजवंतांक नितळसाणीच्यो वस्तू पावयल्या उपरांत आतां गरजवंत लोकांच्या पोटा पाणयाचें काम फोमेंतो रिसोर्सीस, ताज गोवा आनी सिद्धार्थ गोवान हातांत घेतलां. दिसाक 1000 भर लोकांक जेवण दिवपाचें काम ह्यो कंपन्यो करतात. खासा करून जांकां 2 उणयो मेळप कठीण जाता तांकां सोमारा दनपारां तांणी कळंगुटे जेवणाची पार्सलां पावयलीं. फोमेंतोच्या ऑफिसर आनी स्टाफान स्वता जेवण वांटलें. जितले दीस गरज आसा तितले दीस हो उपक्रम चालू उरतलो. ह्या जगातलें सगळ्यात श्रेष्ठ दान खंयचें जाल्यार तें अन्नदान अशें म्हणटात. आनी ह्या डिफिकल्ट टायमार आमचें पूर्ण गोंय, पूर्ण भारत आमी वांगडा आसा. आमच्या भारतांतले सगळे लोक वांगडा आसा. जायते इंडिविज्युअल तशेंच ग्रुप्स आनी जायते कंपनीज फुडें येतात हेल्प करपा खातीर. आमी सद्या आसा सिद्धार्थ गोवा हॉटेलान आनी सिद्धार्थ गोवा हाचे एक्झिक्युटीव शेफ अभिषेक ध्यानी आमच्या बरोबर आसा. Definitely, I'm feeling proud and being as a people, as a company, as an organization, as a chef. So this is what we come up and we are trying our best. Whoever people are frontline require this nutrition for the day to keep on. So that's what we come up and doing this thing. हम हर दिन में 2 बैच चल रहा है, एक मॉर्निंग एंड 1 इज़ द इवनिंग. सो वी आर प्रिपेयरिंग 500 ईच टाइम. This is something which is overwhelming for all of us at Fomento Resources, Fomento Resorts Hotels and Limited, and of course Indian Hotels Company Limited. We have this infrastructure and right now there is supply available, so we thought we should extend our arm to those who are in need of some food. Sir, from the time the corona precautions were being advised by the authorities, we have taken all the precautions from hygiene to wearing masks to sanitizers and even the uniform which will not be recycled. It has to be worn once, and then of course gone for laundry, and of course the social distancing. This is a discipline that I think what we have been following, which has helped us to also, kind of come over and start working with the rest of the people.
I must take a minute and also appreciate the media people across. I think you've also reached out to every nook and corner of the country or the state, district and town, and you've risked your life also. We request you to stay safe and we thank you from our heart. लॉकडाऊनात कर्जदारांक फक्त हप्ते भरूंक सूट जुरांत न्ही. RBIन रिणाच्या हप्ते भरपाक 3 म्हयन्याची सूट दिल्या, मात तांचेर जूर भरचेंच पडटलें. बँकांक जाय जाल्यार 3 म्हयने डेफरमेंट दिवं येता. डेफरमेंट मुजत सोंपले उपरांत जूर भरचेंच पडटलें म्हणून RBIन स्पश्ट सांगलां. 3 म्हयने रिणाचे हप्ते वा इंट्रेस्ट माफ म्हूण हप्त्यांनी सूट सोदतल्यांक तशें दिसता आसत जाल्यार तें चुकीचें. 3 म्हयने हप्ते भरपा पासून थाकाय मेळ्ळ्या इंट्रेस्टाचो मिटर चालूच उरतलो. खासा रिपोर्ट. कोरोना व्हायरसाक लागून सरकारान जाहीर केल्ल्या लॉकडावनाक लागून पुराय भारतांत लोकांचें अर्थीक गणीत हाल्लां. ताचेर फाटल्या सप्तकांत RBIन थाकाय दितना 3 म्हयने रिणाचे हप्ते म्हणल्यार EMI आनी वर्किंग कॅपिटल फॅसिलिटीचे पयशे भरपा पासत थाकाय दिल्या. थाकाय म्हणल्यार रिणाचे हप्ते माफ केला असो अर्थ जायना. ह्या 3 म्हयन्यांत हप्ते भरपाक जमना जाल्यार चलता. सिबील रिपोर्टाचेर ताचो परिणाम जावचो ना. मात डेफरमेंट पिरियड सोंपल्या उपरांत इंट्रेस्ट भरात म्हूण RBIन सांगलां. RBI गव्हर्नरान बँकांक ऑर्थ दिवंक ना हेंय ताच्या उलोवपांतल्यान स्पश्ट जाता. ताणें बँक्स आर अलाउड टू गिव मॉरेटोरियम पिरियड म्हूण सांगलां. म्हणजेच बँकांचेर ताणें कसलीच सक्ती करूं ना. All commercial banks, including regional rural banks, small finance banks and local area banks, cooperative banks, all India financial institutions and NBFCs, including housing finance companies and microfinance institutions, that is all lending institutions basically in the system, are being permitted to allow a 3-month moratorium. I repeat, all the lending institutions are being permitted to allow a moratorium of 3 months on payment of installments in respect of all term loans outstanding as on 1st March 2020. The second measure under this relates to deferment of interest on working capital facilities. In respect of working capital facilities sanctioned in the form of cash credit, overdraft, lending institutions are being permitted to allow a deferment of 3 months on payment of interest in respect of all such facilities outstanding as on 1st March 2020. The accumulated interest for the period will be paid after the expiry of the deferment period. The moratorium on term loans and the deferring of interest payments on working capital will not result in asset classification downgrade. आता चडशा बँकांनी तांच्या कस्टमरांक मॉरेटोरियम पिरियड जाय जाल्यार अर्ज करात म्हूण मेल मेसेजी धाडला. तातूंत पर्याय अटी दिल्यात. 3 म्हयन्यांत हप्ते भरपा पासत थाकाय, मात इंट्रेस्ट रेट चालूच उरतलो म्हूण स्पश्ट सांगलां. कस्टमरांक बँकेन दिल्ले पर्याय अशे: हप्त्याची रक्कम बदलपाची ना, हप्ते भरपाची मुजत वाडोवची, हप्त्याची रक्कम वाडोवची, मुजत आसा तशीच दवरची. मॉरेटोरियम पिरियड सोंपल्या उपरांत उरिल्ले 3 हप्ते एकदम भरता. पयलीं चालू आसा तशेंच हप्ते चालू उरचे. ऑनलायन फ्रॉडस्टर्स मॉरेटोरियम पिरियडाचो फायदो घेवपाक फुडें सरत म्हणून बँकांनी लोकांक आदींच सादूर करूंक सुरवात केला. कोणेय फोन करीत जाल्यार तांकां OTP बँक खात्याची स्वताची कसलीच म्हायती दिवं नाकात म्हूण बँकांचो सल्लो. बँकांनी हप्ते माफ केला म्हूण कांय लोकांक दिसता आसत जाल्यार तें सामकेंच चुकीचें. बँकेन हप्ते भरूंक 2 ते 3 म्हयन्यांची सूट दिल्या. मार्चांत आदींच कोणी हप्ते भरला आसत जाल्यार तांकां 2 म्हयन्यांची सूट मेळटली. मॉरेटोरियम पिरियड सोंपल्या उपरांत ह्या म्हयन्याचो इंट्रेस्ट फारीक करचोच पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कामगारांचो पगार कापचो न्ही, तांकां कामावयल्यान काडचे न्ही म्हूण सरकार कंपन्यांक सांगत आसता. मात आस्थापन कितले दीस काम करनासतना पगार दिवंक शकता हो मोठो प्रस्न. सरकारान कामगारांक पगार दिवंक कंपन्यांक मजत करची. लेबर वेलफेअर फंड ESI फंडांतल्यान कितेंय तरी आदार करचो म्हूण वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या उद्देजकांची मागणी. अशेंच चलत जाल्यार खंय कंपन्यो काबार जातल्यो आनी बेरोजगारी वाडटली. गव्हर्मेंटा कडेन आमी कितें मागता की इंडस्ट्री आनी गव्हर्मेंट मेळून हे सिट्युएशनांतल्यान भायर सरपाचें. आतां सॅलरी फक्त जर बर्डन डायरेक्ट एम्प्लॉयराचेर घालें जाल्यार ते त्रास काम बंद जातले. सो आमी गव्हर्मेंटाक कितें म्हणटा, सम पार्ट एटलिस्ट यू बॅर ऑफ द सॅलरी, थोडो पार्ट जो लेबर वेलफेअर फंड आसा
नाजाल्यार ESIC आहा पळय ESICचेर आमी इतलें कंट्रिब्युशन करता तितले फंड यूज जायना वर्करां खातीर सारकी हॉस्पिटलांना हें ना. सो ESIC फंड आहा पळय तातूंत एक प्रोविजन आसा की वर्कर जर बरो ना आनी ताका घरा रावचें पडलें जाल्यार ESIC ताका पगार दिता. आतां सिट्युएशन कशें आहा, दीस इज अ हेल्थ सिट्युएशन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एम्प्लॉई हॅज टू स्टे होम. सो तो क्लॉज जर तांच्यांनी इन्क्लूड केलो ESIC हातूंत जाल्यार जे कामगार घरा कडेन उरता पळय तांकां ESI फंडांतल्यान पेमेंट करपाक मेळटलो. सेकेंड आमची मागणी कितें आशिल्ली, इलेक्ट्रिसिटी बील आसा पळय तातूंत सदां कितें करतात ते फिक्स चार्जीस चार्ज करतात. जे कंज्यूम जाला पळय पावर तो इंटू रेट आमी रेडी आहा पे करपाक. जे ओवरहेड एडिशनल चार्जीस करता पळय गव्हर्मेंट आमकां लायक फिक्स एक्सपेन्सीस मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तो सगळो वे ऑफ करपाचो ह्या पिरियडाक कितलो पिरियड पर्यंत प्रॉब्लेम आहा तितलो. मागीर तांचे मिनिमम चार्जिसाचो रेट आसता लायक व्हडल्या इंडस्ट्रीजचा कितें करता इवन यू कंज्यूम लेस तांचो फिक्स रेट आसता तो मल्टिप्लाय करून त्या प्रमाणे ते चार्जीस लायता. तो ह्या टायमार गव्हर्मेंटान घेवपाचो ना. कितले कंज्यूम केला ताचो रेट लावन आमकां हें करपाचें पेमेंट करपाक रावपाचें. आनी बारीक बारीक जे गोश्टीन खंय खंय हेल्प करूंक जाता पळय GST मातशी डिले करपाची नाल्यार GSTचेर थोडी रिबेट दिवपाची त्या प्रमाणे हेल्प करपाक आमी प्रपोजल आतां दिता गव्हर्मेंटाक. संवसारभर कोरोना पातळ्ळा. कितलेशेच गोंयकार तारवटी क्रुजांचेर आनी हेर बोटींचेर भायर आडकल्यात. सामक्या त्रासांत पडल्यात. चडश्यो बोटी नांगरून दवरल्यात. मात आडकल्ल्या गोंयकारांक धड जेवण वेळार ना सुविधा. कांय दुयेंत आसात तांचे वखद पाण्याची हे देश मातय पर्व करनात. आदलो मुख्यमंत्री कामत आनी आदलो आमदार मंत्री मिकीन हाचेर मुख्यमंत्र्याक उलो मारला. केंद्राक विनवणी करून उपाय काडचो म्हूण मागणी. सीफेरो NRI तेंचें एसोसिएशन जें आसा पळय न्ही ताजो अध्यक्ष आनी सेक्रेटरी हे दोगूय जाण म्हाका आज NRI कमिशनराच्या बरोबर येवन म्हाका मेळोन गेल्या. हांवें ताका सांगलां की आमी फाल्यां ताजेर मिटींग घेवन ताजेर कितें तरी डिसिजन जो आसा हो फाल्यां निर्णय घेता. बोटींचेर आनी क्रुजांचेर कितलेशेच गोंयकार अडकल्यात. कोरोनाचे संकट काळात गोंय सरकारान मोदी सरकाराचे मजतीन हे परिस्थितींतल्यान उपाय काडचो म्हूण आमदार दिगंबर कामतीची मागणी. आज सकाळी खुबश्यो बायलो म्हजे म्हऱ्या आयल्यो आनी तांणी रिक्वेस्ट केली की खुबशे भुरगे गोंयचे हे शिपाचेर आसा स्पेशली क्रूज शिप्साचेर आसा आनी आतां गेल्ले कितलेशे दीस जाले तांकां खंयच देंवपाक मेळना. शिप्स सगळी डॉक करून दवरिल्ली आसा पूण शिप्स खंयच ते तांकां भितर घेवपाक कोण तयार ना आनी तांकां लागून ते आसा त्याच कंडिशनांत सद्या शिप्साचेर आसात. तांकां सारको अरेंजमेंट जायना, तांकां सारकें जेवणूय मेळना, तांची परिस्थिती बिकट आसा. कांय जाण थंय शिप्साचेर इफेक्ट जाल्ले आसा, इन्फेक्शन जाल्लें आसा तांकां कोविडाचें आनी अशा परिस्थितींत तांचें म्हणणें आशिल्लें की खंयच्याय परिस्थितींत सरकारान लक्ष घालून तांकां गोंयांत हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. म्हजे कडेन डिक्सन वाज जो त्या सीफेरर्स असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आसा तोय सकाळीं येवन ताणें म्हाका डिटेल्स खूब दिले. हांवें रोखडोच आमचो युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायकाक फोन केलो. ताकाय हांवें सांगलां की हो इश्यू अत्यंत सिरियस आसा कारण थंय जर फॅटल कितें जावपाक लागलें जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातले, हातूंतल्यान कितेंय जावपाक शकता. तेन्ना ताका रिक्वेस्ट केल्या की ताणें हो इश्यू ताबडतोब पंतप्रधाना कडेन व्हरचो, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेर्सा कडेन व्हरचो आनी हातूंतल्यान कितेंय करून सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करचो. कमिशनर नरेंद्र सावयकारा कडेन उलयलां NRI कमिशनरान. ताकाय हांवें रिक्वेस्ट केल्या की ताणें हो इश्यू इमिजिएटली घेवन खंयच्यान तरी तांकां कशेंय करून म्हाका डिक्सन सांगता त्या कोतान काही एजंट्स आसा जे तांकां हाडपाक तयार आसा आनी अमेरिकेन कालच एक शीप खाली केलां. तांकां सगळ्यांक व्हरून आर्मीच्या बॅरकांक दवरल्या. अशा पद्दतीन कितें जर डिसिजन घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता ताजो भरपूर फायदो ह्या गोंयच्या तरणाट्यांक जातलो. ताजेर सरकारान सिरियसली विचार करचो आनी कितें तरी सोल्युशन काडचें अशी म्हजी कळकळीची विनंती आसा चीफ मिनिस्टर, NRI कमिशनर आनी आमचो केंद्रीय मंत्री बाब श्रीपाद नायक हांकां सगळ्यांक म्हजी कळकळीची विनंती. हेर देशांनी अडकल्ल्या गोंयकारांक हाडचे. क्वॉरंटायनाची सुवात ना जाल्यार आपूण दिता म्हणून मिकी पाशेक उलयला. आज फकत मुख्यमंत्री लोकां सांगता गोंय परिशद आनी फकत कोण लेटर दिता ते दाखयता बाबा मुख्यमंत्र्याक बरयले म्हणून, प्रधानमंत्री बरयले म्हणून आनी काम कॉर्डिनेट करता म्हणून. आज ते कंट्रीनी जावं अमेरिकाक जावं युरोपाक आज जितले कडेन आमगे सीफेरर
स्टँडर्ड जालो आहा तें काडपाक गरज आहा आनी सरकारा कडेन जर जायना तें क्वॉरंटायन करपाक जागो जाल्यार विकी पाशिगो रेडी आहा आमगेले बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सीचो जावं नुवें कॉन्स्टिट्युन्सीलो लोकांक क्वॉरंटायन करपाक जाग दिवपाक हांव मागता जात तितू बेगीन सरकारान तजवीज करची आनी ह्या आमच्या सीफेरराक तापडून गोंया हाडचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.